राज हाऊसिंग यांच्याबरोबरच गोविंद गावडे सगळ्यांकडे होकारतात. माझ्याबरोबर उपस्थित असतात आमचे राजश्री क्रिएशन्सचे संचालक श्री परेशनाथ नाईक, त्याचप्रमाणे आमचे राज हाऊसिंगचे प्रोप्रायटर श्रीमान संदीप नेगळे. आजची पत्रकार परिषद जी असा ती पत्रकार परिषद पोलीस अवॉर्ड्स स्वाभिमान 2024 या संदर्भात गेली शेकडो 4 वर्षां राजश्री क्रिएशन आणि राज हाऊसिंग यांच्या संकल्पनेतल्या मुखार आयिल्लो स्वाभिमान पोलीस पुरस्कार दिवपाचे गेली 4 वर्ष पयलीं ठरयले. उद्देश इतलोच आसा की प्रत्येक संस्था, प्रत्येक वैयक्तिक मनीस किंवा सरकार पातळीचेर बरेचशे जाणांचो सन्मान घडोवन येता. परंतु जे पुलीस हातूंत भितर होमगार्ड आयले, हातूंत भितर पुलीस कार्यालयात भितर कार्य करणारी कर्मचारी आयले, ते हायेस्ट रँक SP लेवलाचेर हेजे अधिकारी जे आसात तांची खूब उर्बा वाडोवपा खातीर ताचे कुटुंबाक सोडून बरेचशा ठिकाणी ना ऊन, ना तान, ना भूक, ना वत, ना वादळ आणि कितलेशे संकटाक मोठे धीरोदत्तपणान सामोरे वतात. आणि म्हणूनच ह्या पुलिसांचो मान सन्मान जावचो अशे सामाजिक ताची जी कार्य जे आसा ज्यांच्या खातीर आमी स्वतंत्र असो श्वास घेतात, कसलीच धिरात नासतना रात्री अपरात्री आणि गोंयांत येणारे जे पर्यटक जे आसात तांकां सातत्यान संरक्षण. आणि याच अनुषंगान आज राज हाऊसिंग आणि राजश्री क्रिएशनान ठरयले की या सगळ्यांचो सन्मान जावपाक जाय. आणि हो सन्मान असो तरेचो आसा की तांच्या कुटुंबा सयत माचेर येवन तांकां पुरस्कार प्रदान करपाचो हो आगळो वेगळो सोहळो. ह्या सोहळो 9 नोव्हेंबर 2024 सांजेच्या बरोबर 5 वरांचेर कला अकादमी गोंय हांगा संपन्न जातलो. ह्या सोहळ्याच्या मुखेल सोयरे म्हणून आमचे गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, म्हणजे इष्ट आणि पर्यटन मंत्री आदरणीय रोहन खंवटे, ताचे बरोबर आमचे आदले LIC चे चीफ ऑफ इंडिया श्री कमल कुमार, त्याचप्रमाणे आमचे महासंचालक आदरणीय DGP आलोक कुमार, त्याचप्रमाणे आमचे महानिरीक्षक श्री बिश्नोय जी हेवूय त्या उद्घाटन सोहळ्यात उपस्थित असतात. ह्या सोहळ्याच्या निमित्तान जे जे संपूर्ण गोंयच्या विंगड वाठारांतल्यान ह्या पुलिसांक उर्बा दिवपाक येणारे रसिक जन किंवा ह्या पुरस्काराक उभारी दिवपाक येणारे सगळेचे स्पेक्टेटर्स म्हणूया, ग्रामस्थ म्हणूया किंवा सिव्हिल सिटीजन्स म्हणूया, असे सगळ्यांक आणि त्यांच्या पुरस्कार विजेते आणि म्हणजे पोलीस भावाचे तांकां पुलीस अवॉर्ड्स गेली फाटली 4 वर्ष मेळिल्ली आसात, त्यांचे थोडेशे मनोरंजन जावचे म्हणून कला अकादमीच्या आणि गोंयच्या नामनेच्या कलाकारांक घेऊन एक आगळो वेगळो मनोरंजन असो कार्यक्रम सुद्धा घडोवन हाडपाचो ठरयलेलो आसा. हो कार्यक्रम एका हायली प्रोफेशनल एंगलांतल्यान आमी पळयतात आणि हाची अनुभव तुमकां गेली 4 वर्सां आसा. सुरवातेक आमचो सिंधुराज कामत जो संगीतकार जो आसा आणि गायक लक्ष्मण बाब नाईक यांच्या आवाजान
अकापेला म्हणून एक नवो कॉन्सेप्ट ज्यातून भितर इन्स्ट्रुमेंट काही प्रमाणात न वापरत असताना आपल्या देवान दिल्ली कलेचे सादरीकरण आणि हे खास करून अकापेला हो स्वाभिमानांतल्यानूच आम्ही त्याची निर्मणी केली आशिल्ली तो प्रोड्यूस जाल्लो आशिल्लो. डॉक्टर राजय पवार हो नामनेचो एक लेखक यांच्या लेखणेंतल्यान एक हास्यमय असो एक कार्यक्रम आणि कार्यक्रमाक दोन आमचे गोयचे तरणाटे आणि जेका फाटले खेपो आमचो कला आणि सांस्कृतिक संचालनाचो युवा सृजन पुरस्कार फावो जाल्लो आसा ते भायर रेश्मा नाईक आणि गुरुबाब नाईक यांच्या कॉमेडीचो कार्यक्रम आसतो. बाय पूजा आणि बाय प्रिया अपर्ण यांच्या अकादमीतल्या माध्यमांतल्यान नृत्य वेगळे वेगळे तरेचे कार्यक्रम या एकंदरीत समारंभाक जातले. एकंदरीत हे कार्यक्रमाचो एंकर म्हणून ज्याचेर आमी जबाबदारी दिल्ली आसा ते नामडेचे अभिनेते श्री रोहित खांडेकर हे जबाबदारी स्वीकारतात. आमचो उद्देश या सगळ्या कुटुंबांक एकठांय हाडप. आमचो उद्देश पुलिसांच्यो बरेचशे कुटुंब जी आसात ती एकामेकाक वळखना. आमचो उद्देश जो होमगार्ड आसा जो रस्त्याचेर पावसान भिजता त्या वतान ट्रॅफिक कंट्रोल करता, स्कुलाच्या भुरग्यांक त्या त्या वेळाचेर हात दिता, जाणटे नेण्टेल्यांक आदार करता अशे होमगार्ड. मागीर त्याच प्रमाणे आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल, त्याच प्रमाणे ESI, PSI, पुलीस इन्स्पेक्टर, DYSP, SP अशा विविध रँकिंगाच्या सगळ्यांक आम्ही जे निवडक ही जी आज पुरस्कार ज्यांचो आज आम्ही करतले सन्मान करतले जेका पुरस्कार हो फावो जाल्लो आसा ताचेर एक वेगळी कमिटी बैठक बसलेली आशिल्ली. हांगा बशिल्ले आदरणीय संदीपाब निगळे जरी राज हाऊसिंग पुरस्कृत केल्ले आसा, जरी राजेश्री क्रिएशनाचे संचालक मंडळ बाय प्रज्ञा नाईक आणि बाय परेश नाईक यांच्या निवडीतल्यान हे जे पुरस्कार जे विजेते जे प्राप्त झाले असतात ना त्यांच्यानी पूर्ण सगळे खास करून आमचे पुलिस डिपार्टमेंट जो आसा किंवा आमचे निवृत्त जाल्ले सगळे अधिकारी जे असतात मागीर लिगल बाजू जे सांबाळणारे असतात अशाच्या सगळ्याच्या मतां घेऊनच त्यांची निवड जाल्ली आसा. निवडी म्हणल्यार एकूच उद्देश आसा ही एक सिव्हिल सोसायटीतल्यान दिल्ली एक शाबासकीची थाप आणि तुम्ही याच्यापेक्षा बरे कार्य करचे आणि तांकां पळोवन बाकीचे जे पुलीस जे आसात त्या पुलिसांक दिसपाक जाय एखादो एक सन्मान मुखार सुद्दां आमकांय प्राप्त जावचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान क्लीन आणि क्वॉलिटी ऑफ सर्व्हिस संपूर्ण जगभरातल्या केल्ल्या टुरिस्टांक त्याचबरोबर समस्त भारतीयांक मान आणि सन्मान दिवचो, गोंयकारांक आदरान वागोवचे तोच एक संदेश आणि तोच एक तांकां एक उर्बा दिवपा खातीर हो सन्मान आज आमी जाहीर करता. ह्या सन्मानाचो हांव थोडीशे प्रमुख जे सन्मान जे आसा ते तुमच्या मुखार हांव मांडटा. बाकी सगळे तुमच्या आमी हातान ऑलरेडी आमी दितले कोणाक आमी सन्मान आज निवडले गेल्ले आसात ते. लिस्ट ऑफ अवॉर्डीज ऑफ द स्वाभिमान 2024. सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बेस्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस म्हणून आमी श्री नेल्सन आल्बुकेर हो पुरस्कार ह्या वर्साचो ताका फावो जाता. लोकमान्य पुरस्कार हो पुरस्कार म्हणून श्रीमती सुनीता बाय सावंत SP साउथ गोया हेका फावो जाल्लो आसा. समाज मित्र अवॉर्ड म्हणून श्री हरिश्चंद्र मडकईकर SP कोंकण रेल्वे मारगांव आणि श्री सिद्धांत U शिरोडकर DYSP SDPO मारगांव हांकां आज प्रदान जाल्लो आसा. ह्या पुलिसेक हेडक्वार्टर्सा भितर किंवा समन्वय राखपा खातीर म्हणून हेड क्लार्क एक आमी पुरस्कार दिल्लो आसा.
त्या पुरस्काराचे मानकरी ठरिल्ले आसात श्री महेश नाईक, अपर डिव्हिजनल क्लार्क, एडमिन ब्रांच, PH2 पणजी. डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस असे 5 निवडक असे पुलीस अधिकारी आज निवडले गेल्ले आसात. पहिले नाव जावन आसा श्री विल्सन सिप्रियानो डिसोजा, हे डेप्युटी SP MT सेक्शन पणजी हांगा काम करतात. श्री गुरुदास A. कदम, DYSP SDPO वास्को, श्री सागर एकुस्कर, DYSP SDPO केपें, श्री निलेश राणी, DYSP कोंकण रेल्वे, श्री शिवराम वायगणकर, DYSP SDPO फोंडा, हेंकां DYSP च्या रँकान हे पुरस्कार प्रदान करतले. पुलीस इन्स्पेक्टरा भितर आसात श्री परेश G. नाईक, PI कलंगूट पुलीस स्टेशन, श्री संजय दळवी, PI ट्रॅफिक सेल मारगाव, श्री मेल्सन कुलासो, PI वेर्ना पुलीस स्टेशन, श्री विद्यानंद पवार, PI IRB आल्तिनो पणजी, मिस रीमा नाईक, लेडी PI AHTU पणजी. पुलीस इन्स्पेक्टरा भितर, सब इन्स्पेक्टरा भितर मानकरी जावन आसात मिस सपना डी गावस, लेडी PSI attached to the Penji Town Police Station, श्री साहिल वारंग PSI अंजुना Police Station, श्री शिवराम गावस PSI कानकोड़ा Police Station, श्री विजय देसाई PSI SP सेक्टर पुरचोरे, श्री आशीष परोवर PSI मोपा Police Station. असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर भितर नाव आसात श्री कृष्णा गोसावी, श्री जितेंद्र सिंह गावकर, श्री गोकुळदास मोखर्डेकर, श्रीमती प्रचिता P. फळदेसाई. हेड कॉन्स्टेबल म्हणून ज्याचे आज निवड झाली आसा तातूंत भितर आसा श्री इब्राहिम खान, श्री सतीश प्रभुदेसाई, श्री श्यामसुंदर पार्सेकर, श्रीमती सुजेता मसूरकर, श्री विनोद नाईक आणि योगेश लाडू कशाळकर. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून ज्याची निवड जाल्ली आसा ते म्हणल्यारूच श्री आकाश R. पडते, पुरुषोत्तम M. नाईक, साहू लांबोर, वर्षा S. देसाई, विवेक V. कन्नायक. आमचे होमगार्ड पैकी त्यांनी या आपल्या उभ्या आयुष्या भितर बरे तरेची सर्व्हिस दिल्ली आसा ते श्री अखिल वामन गांवस पणजी डिव्हिजनातले आणि श्रीमती विजया विजय मातोळकर हेवूय पणजी डिव्हिजना भितर आसात. पब्लिक प्रोसिक्युटर म्हणून ज्यांची आज निवड जाल्ली आसा ते स्वाभिमान 2024 पुरस्काराक ते मिस सुषमा नाईक मांद्रेकर PP आल्तिलो पणजी आणि मिस्टर विस्तापियो गेरी कॉस्ता PP डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मारगांव हेंका फावो जाल्लो आसा. आणि फायर फायटरा भितर श्री गिरीश नाईक आणि श्री परेश मांद्रेकर या अनुच्या पुलीस अवॉर्ड स्वाभिमान 2024 हेचे मानकरी आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आणि राज हाऊसिंग आणि त्याचबरोबर राजश्री क्रिएशनच्या वतीन आणि म्हजे खात्याच्या अंतर्गत आम्ही थोडोसो पालो दिल्लो आसा. म्हजी एक जबाबदारी आसा अशा सगळ्या अधिकाऱ्यांक ज्यांनी जे काम केल्ले आसा तांची कामाचो गुणगौरव करचो आणि अशाच पद्दतीन आमचे कर्तव्य जाता, सरकाराचो थोडोसो भाग जाता की थोडीशी तांकां उर्बा दिवची आणि म्हणूनच त्यांचे मनोबल वाडोवपा खातीर, तांकां एक ताकद दिवपा खातीर तुमच्या 2 हातांच्यो ताळयांचो त्यांचो एक गजर करपा खातीर संपूर्ण गोंयचे म्हजे भाव जे आसात, पुलीस कुटुंबाची कुटुंबीय आसात, फॅमिली जे आसात आणि एकंदरीत सिव्हिल सोसायटीक वावर करणारे मागीरचे आंदोलक आसूं, कार्यकर्ते आसूं, NGOs आसूं, ह्या सगळ्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव निमंत्रण दिता, आपोवणे दिता. मेळया 5 वरांचेर 9 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा
स्वाभिमान 2024 हो म्हणोवपाक आनी तुमचे सगळ्यांचे हांव प्रत्यक्षात तुमकांय आपोवणें दिता, कारण हो एक प्रतिश्ठेचो एक पुरस्कार जावन आसा ज्यातून सगळ्यांचो सहभाग आणि जे पुलीस भाव तुमच्या आमच्या खातीर सगळ्या खातीर वावरत आसात तांकां उर्बा आणि त्यांच्या पाठीचेर एक शाबासकीची थाप दिवपा खातीर आमी सगळेच एकठांय जावया. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. परत एकदा संपूर्ण गोंयच्या म्हजे स्वाभिमानी अभिमानी ग्रामस्थांक आणि तटस्थपणे ह्या गोंया खातीर वावर करणाऱ्या सगळ्या वावुरप्यांक आग्रहाचें निमंत्रण. धन्यवाद, आभार सगळ्यांचे. देव बरें. राज औसिन आणि राजश्री क्रिएशन यांना माझा प्रश्न आहे की सामाजिक बांधिलकीतनं गेली 4 वर्ष तुम्ही हे काम करताय, पोलिसांना प्रोत्साहन द्यायचं काम करताय. इतरही संस्थांनी यासारखे पुढाकार घेण्याची गरज आहे असं तुम्हाला नाही वाटत? घ्यायलाच पाहिजे ना. म्हणून तसं आदरणीय मंत्री साहेब गोविंद गावडे यांनी सांगितलं की पोलीस खात्यातील जे कर्मचारी आहेत ते ऊन पाऊस कुठलाही हे न ठेवता आमचे सगळं संरक्षण करतात आणि त्यांच्यावर जो कोण चांगला काम करतो त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप द्यायलाच पाहिजे. आणि म्हणूनच ही संकल्पना पुढे आली. 2019 पासून हा कार्यक्रम सुरू आहे. फक्त कोविडच्या 2 वर्षात झाला नव्हता आणि हे 4थं पर्व आहे. आणि मला वाटतं की बाकीच्या सामाजिक संस्थांनी सुद्धा या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये किंवा अशा प्रकारचे कार्यक्रम करावे जेणेकरून जे काम करणाऱ्या लोकांना चांगली एक उर्बा येईल आणि चांगली काम करण्याची पण बुद्धी येईल. आम्ही दरवर्ष स्वाभिमान दिन आम्ही सोहळा करतो तेन्ना कांय कॉम्पिटिशन दवरतात. हाजे पयलीं आमी सेल्फी कॉम्पिटिशन दवरिल्ले, ताजे पयलीं आमी पुलिसांचे बरोबर फोटोग्राफर्स दवरिल्ले. ह्या वर्सा आमी रिल्स कॉम्पिटिशन दवरिल्लें रिलेटेड टू स्वाभिमान, गोवा पुलीस स्वाभिमान. सो टॉपीक दितलो गोवा पुलीस स्वाभिमान इतलोच एवॉर्ड्स काय दिवन आशिल्ले. हातूंतल्यान आमकां वाटते ह्या वेळार 22 आमकां एंट्रीज आयिल्ले आनी तांकां आमी प्रायजीस दवरले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हातूंत जे पयले 4 जे विनर्स आसा तांचे हांव नांव वाचून दाखयता. हांकां स्वाभिमान 2024 दिसा थंय प्रायज फावो जातलें. हातूंत पयले जे आमी इनाम फावो जाला तो आसा प्रेमराज पालकर. दुसरें इनाम फावो जाता शीतल जी नाईक. तिसरे वेळा श्रद्धा शिरोडकार आणि चौथे वेळा केदार गडकर. हांकां त्यांचे रिल्स धाडलेले ताचेर ज्युरी कमिटी बसून तांच्यांनी फायनल करून ही 4 इनामां काडली आसा. सो हांकां चौगांकय 9 तारखेर शेनवारा कला अकादमीन हो स्वाभिमान सोहळा जाता तेन्ना बक्षीस वितरण जातलें. डेफिनेटली क्रायटेरिया असता म्हणून कमिटी हाची शहानिशा करता. आणि जी कमिटी जी आसा ते हायली प्रोफेशनल जे लर्नड म्हणून एडवोकेटनी त्यांनी लिगल कारभार सांबाळलेलो आसा. पोलीस एक्स जज आसतले किंवा जे एक्स पोलीस ऑफिशियल्स जे हाय रँकान भितर रिटायर जाल्ले आसता. अशें सगळ्यांक घेवन हे पुरस्कार तांच्यांनीच निवड केल्ली आसा. डेफिनेटली सगळ्या गोष्टी खातीर क्रायटेरिया आसतले आणि ताजेर हांव चड भाश्य करपाक शकना, कारण एक आमचे ऑर्गनायझर्स आणि बाकीचे जे हे आसात ताजे खातीर पूर्ण ट्रान्सपरन्सी तो फाटल्या गेली कित्येक वर्सां हो पुरस्कार घेतला. सर ह्या फावट न्यू कॅटेगरी अवॉर्ड क्रिएट केल्ले आहात. न्यू अवॉर्ड कॅटेगरी ह्या फावट आम्ही फक्त आता जो ऑफिशियल जो आसा पळय न्ही तो हेड क्लार्क जो एडमिन जो पळयता तो आमी नवो एक दिल्लो आसा. कारण तेवूय तेंच्याच बरोबर तांचे खातीर सुद्दां खूब काम करतात. इवन रातचे सुद्दां 10 वरांचेर सुद्दां रावून हे स्टाफ पुलिसूच ग्राउंडार आशिल्ले तेच काम करता अशातले कांय, पूण तांकां बॅक एंड जे आसात पळय ते तितलेच महत्वाचे आसा. म्हणून त्या पुलीस डिपार्टमेंटाक अटॅच आशिल्ले सुद्दां अधिकाऱ्यांक सुद्दां आमचो सन्मान करप हे आमचे तितलेंच कर्तव्य आमी समजतात. म्हणून एडमिन सारकेल्या क्षेत्रांत सुद्दां पुरस्कार दिवपाचो ठरलेलो आसा. सर थोडेशे लोक पुलिसांक पळोवन भियाता, सेफ फील करना, ताजेर तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? थोडेशे लोक पुलिसांक पळोवन भियाता, सेफ फील करिना, ताका लागून तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? हो जर तर नंतरचो प्रश्न
ताजेर आसा तसोच जर हांवें तुमकां रिवर्ट प्रश्न जर केलो आज बरेचशे जाणांची प्रतिक्रिया आसा त्या जाग्याचेर त्या वेळाचेर पुलीस पावले म्हणून आमी वाचवले त्या वेळाचेर पुलिसांनी आमकां मदत केली म्हणून आमकां हे मेळ्ळें अशे कितल्योश्यो गोश्टी आमी पत्राक तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी पळयलेल्यो आसा खंयचोय पुरस्कार किंवा खंयचेय तेणे क्षेत्र आसूं किंवा खंयचे कार्यक्रम आसूं थंय उणी दुणी आसतात एक सायडीन पॉझिटिव्ह आमली घेवप आसता दुसरे सायडीन नेगेटिव्ह घेवप आसता पूण हे सगळे आज जो फियर फॅक्टर अमॉंग द पुलीस जो आसा तो पयस करपा खातीर आजचो हो मुख्य उद्देश म्हणजे डायरेक्ट सिव्हिल सोसायटी कडेन आमी तांकां ब्रिज जो आसा जो गॅप जो आसा तो गॅप फिलअप करपा खातीर किंवा ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पावपा खातीर कारण पुलीस हे जरी अधिकारी जर असले जाल्यार ते मित्र जण आसात आणि म्हणून समाज मित्र ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आणि लोकमान्य सारखलो पुरस्कार ह्याच माध्यमांतल्यान आमी जाहीर करतात म्हणजेच म्हाका इतलें सांगपाचें आसा आणि खास करून हांव एका सामाजीक क्षेत्रांत काम केल्लें आसा चळवळींतल्यान आयिल्लो भुरगो कलेच्या माध्यमांतल्यान मुखार आयिल्लो पुलिसांतल्यान मारूय घेतिल्लो आसा बरें म्हाका एका पत्रकारान एक जोक म्हणून सांगता म्हाका एका पत्रकारान प्रश्न केलो अरे तुका पुलिसांनी दोळ्यालो पावला आनी तूंच तांचो सन्मान करता हांव कितें उत्तर दिवंक सांगता पुलीस हो आपलो कायदो एंड ऑर्डर जी आसा पळय ती हँडल करता आनी तो मागीर कोणूय मनीस आसूं त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी म्हजे सारकेलो मनीस ज्या वेळाचेर हें करता त्या बाकीच्या दिसता ताजेर नंद ठेवप किंवा म्हाका तरी तुज्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता पयलीं रायट उत्तर काडलो कारण हांवें सगळें भोगलां हांवें सगळें पळयलां हांवें सगळें ताकलां हेजो अर्थ म्हाका पुलिसां विशीं द्वेश कांय ना उलट हांवें तांकां तेंचे कर्तव्याची भान जाण तांच्यांनी केल्ली आसा कोण चुकना ह्या संवसारांत सगळे चुकतात पूण चुको ह्यो सुदारप आसता आनी चुको परत करपाक जायना आनी म्हणूनच जे थोडेशे विचार आहा त्या पुलिसांक सुद्दां सातत्य ज्या वेळाचेर आपल्याक गौरव दिलो तो त्या गौरवा कडेन सातत्य ताका याद दिलें हरी हांवें स्वाभिमान पुलीस अवॉर्ड 2024 घेतला 2023 घेतला मागीर आपूण हें कितें करता तें बरोबर का चूक हें सुद्दां ताका पावलो पावला ताच्या मनांत घातलें आनी म्हणूनच ज्यो काही गोष्टी सकारात्मक दृश्टिकोन काही गोष्टी सुधारणा जावपाक जाय म्हण तातूंतलो सुद्दां हो एक उद्देश आहे in service these awards are only to the in service people not to the retired people 135 सर 135 हे 41 धरून 135 झालं 135 including this 41 त्या फावट तो आणि किती ऍक्टिव्हिटीज असतले गोवन आर्टिस्ट सारको 5 शार्प सुरू जातलो मागेले कार्यक्रम तुमचो सगळ्यांक खबर आहा डॉट ऑन टाइम 5 सुरू जातलो 5:10 आमी फॉर्मल कार्यक्रम लाइटिंग ऑफ लॅम्प करतले आणि मुखावयले सगळे हो मनोरंजनात्मक कार्यक्रम नॉट ओनली द पुलिस अवॉर्ड प्रेझेंटेशन इट इज एन्जॉयमेंट इट इज अ मनोरंजन म्हणजे ते टेन्शन जे आसा पयलीं ते सगळें टेन्शन पयस करून आमी 3 वरां हसत खेळत एकमेकांक उर्ब दीत एकमेकाच्या फाटीचेर शाबासकीची थाप दीत आनी 4 वरां एका सभागृहांत मनयतले हो तेजे प्रचार थँक्यू सर ओके थँक्यू सो मच